पास्काचे जागरणेची पवित्र रात विशय तो हांगासर ना, तो पुनर्जिवंत जाला. प्रितीमोत भावा भयणीनो, हे पास्काचे जागरणेचे पवित्र रात्रीक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमकां क्रिस्तांवांक आयची रात सगळ्यांवन व्हडली रात, कारण आयचे रातीक आमच्या सुमयाचें पुनर्जिवंतपण आमी समोर हमता. जेजूचें पुनर्जिवंतपण क्रिस्ती धर्माची बुन्याद. सांत पावलो खोरीतकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार आमची परगोटणी पोकळ. तुमचो बावाट सारको निरफोळ, तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात, पूण देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला. म्हणटोच आमची परगोटणी स्वताची बावाट खरो आमकां पातकांचें बोगसणें आनी सोडवण आसा. जेजू पुनर्जिवंत जाला, तो खऱ्यांनीच पुनर्जिवंत जाला. ह्या स्वताची कोळायेन वळख घेवंक आनी ह्या स्वताची आमच्या जिवांतल्यान परगोटणी करूंक आयची दोबाशीक रितीन देवाची कृपा आमकां मागुया. आयचे सेवाधर्मीक रितीक 4 भाग आसात. उजवाडाचो सेवादोर, सोबदाचो सेवादोर, पवित्र स्नानाचो सेवादोर, दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. पयलो भाग उजवाडाच्यो सेवादोर. भावा भयणीनो, आयची गंभीर परिस्थिती मनान दवरून नव्या उज्याचेर आशिर्वाद घालची रीत आमी करचे ना. यादनीक पास्कांची वाट पेटयतलो आनी आपल्या स्थानार रावनूच हो क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण 3 फावटी परगोट करतलो. तेन्ना आमचो जबाब जावं दी देवाचो व्हड उपकार. यादनीक दुसरे फावटी हो क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण परगोडटा तेन्ना तुमी सगल्यांनी आपल्यो वाट्यो पेटोवच्यो. गोरब्याच्या वडिलान आपली वाट पेटोवन उरलेल्या वांगड्यांक वाट पेटोवंक दिवची. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे प्रितुमेर शिपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगातां मेळून जागी रावूंक आनी मागणें करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें, हें ताचें पास्क. ताच्या पास्कांच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचे गूट समरंभून सोमयाच्या पास्कांचो आमी आतां भक्तीन उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवाचोवें आमी जिवंक पावतल्या. हो आमचो थीर बरवासो. पास्कांची वात आतां आमी पेटोवंक वेता. जशें आतांच आमकां कळयलां, ही पास्कांची वात जेजू क्रिस्ताची आमकां एक खुणा. जाल्यार ह्या पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक आमच्याय घोराब्यान घेवंक तुमी सगळीं तुमच्या घरान आतां घोडे वाती घेवन आसात. दुसरे फावटी हो क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण परगट जाता तेन्ना सगल्यांनी आपल्या घरान आपली वात पेटोवची आनीक एक्झुलतेत वो पास्कांची परगटणी काबार जावं पासून ती पेटलेली सांबाळची.
ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे ओळखा ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे ओळखा आतां तुमी तुमच्या घरांनी आपल्यो वाट्यो पेटोवच्यो. ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे ओळखा पास्कांची वाट पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो रूपकार. जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमचे मोदें जियेता ते ही पास्कांची वाट कुणायता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या जिवांतलो काळोख नोपयत जालो. ताच्या जिवनपणाक लागून आख्खी प्रितूम संतोशान भरता हें दाखोल करूंक यादनीक प्रधान सेवक ही वाट धुंपायतलो आनी पास्कांची परगोटणी करतलो. भोक्तीपणान ह्या तुस्त गितान वांटो घेवया. संतोष बरीत जायात देवदूतांच्या दोलबारांनो. कुशालकायेन गाया सर्गीच्या सगल्या पदव्यांनो. जैताची तुरतुरी वाजोवन संवसाराच्या शिमा पर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबासाकून परगट करात. जेजू पुनर्जीवन जालो मरणाचेर जंय ताणें वेलें जैतिवंता राजाक जय जय. आखे पृथ्वेच्या रोचनानो उठा जागी जायात. संतोशान बुरकोटून आनंदान मुरगोटून कोमशिंगां गाजोवन दोल घुमटां बोडोवन दोबाज्याचो गोणगोण कोरा. जेजू पुनर्जीवन जालो ताचो लोक ताचो परजोळ तुमकां प्रकाश बरीत करता. सासनीक राजान आपल्या मोहिमेन तारोक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाठाक केलो. आनंद बरीत जातू पवित्र सोबे आमचे माथे. रोडण्याचे दीस सोंपले
आणून तुजो उक्ती दाखय. होम केल्ल्या मेंढऱ्याची जोयती वोंत राजाची पोतींटून सुबागी. सुर्या वोरिताची तुजेर फांकता मोहिमा. जीवन जाल्ल्या सोम्याक किर्तून जोयकार हाडून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती भावार्थांच्या उद्गार उल्हासांनी आमचें हें देव मंदीर आतां गोणगोणून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वोयशे आमी करूं पावो. दिसो नाशिल्ल्या देवाक सोरपदवेदार बापाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक काळजा मनाचे सोगले भोगतीन तशेंच ताळ्याचे सोगले सोगतीन आमी वाकाणूक आनी किर्तूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे बदलेक जेजून सासनाच्या बापाक आदावाचें रीण फारीक केलें आनीक पुर्विल्लें पातोक मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवून काडलें. खरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान भावार्थ्याची दारां पोवीत जातात. तीच आयची पास्काची परब. आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय बी जोय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतोरुशी केली. ती रात ही एका खांब्याच्या उजवाडान पातकांचो काळोख दिसपटायलो. ती रात हीच आखे पृथ्वेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक संवसाराच्या खोटेपणांतली सुटका दिवन पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा. नव्यान कुरपेन भरून नेटोयता आनी सोमेस्तां बराबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता. ती रातीच मोरनाच्यो सांकडी तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो. ती राती कितली विचित्र आमची ताय तुजी काकळू तुजी दोया. कितलो चितना व्हरतो उचारां बायलो. ओ मोलीक ओप्रिमीत माये मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामांक दिलोय तुवें तुज्या पुताक. दुबावा विण गोरजेचें जेजूच्या मोरनान नाटक जालां तें पातोक तें आदावाचें. इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवंडार फावो जाल्लो. कितलो बागियो प्रातो. ही रातीची पवित्रताय खोटेपणान नपयत
कोरता ओपरात सोगले धुवून काडटा पातक्यांक परतून नेणटी कोरता दुखेस जाल्ल्यांक बुजवण दिता गोरवी मानी बागावन दवरता द्वेसा उजो पालोवन थांबून मोगान काळजां एकवटायता वेगळीं आसत्या स्वर्गाक आनी पृथ्वीक एकामेका लागीं हाडटा देवा आनी मनशा मदें सोपुर्णायेन एकवट जोडटा ती भागीरात हीच हे पासत भोव पवित्र बापा हे आयचे आनंद भरीत राती खातीर आमी करता ती वाकाणणेची भेटवणी तूं मोय पासान मानून घे मोवा मुसांच्या वावरान घोळलोली तुज्या मुणयाऱ्यांच्या हातांतल्यान वोपलोली तुजे पवित्र सोबीन दोबाज्या समोर पिल्ली ही पास्कांची वात तुजे मुखार जोडून दी तूं रातां बापा आयचे राती उबोन गेल्लो काळोख येना जावंक परतो ही आमची पास्कांची वात तुज्या नांवांक वोपलोली स्तुती गितान किर्तिल्ली निरोंतोरी पेटलोली आमचे मोदें आसूं दी स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबो नासतना पोर जोडून ती तुका मानता तोसली जावं दी वोपणी पोर मोळीत सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड हांव पोरकोंटा तो सुर्या ओस्तूम नाशिल्लो सुर्या जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मदलो परतल्लो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळार प्रकाश घालता आनी तुजे सोवे बापा मोहिमेन बसून राज चलयता निते काळी सासना सासना आमेन. आतां दुसरो भाग शब्दाचो सेवादोर पयलो भाग सोंपोवन आतां दुसऱ्या भागांत आमी भितर सरता हो दुसरो भाग शब्दाचो वो देवाच्या उतराचो सेवादोर आमचे सोडवणेचो इतिहास आनी आपले पोरशे खातीर देवान केलोली अजापां आनी विजमितां आयचे दोबाशीक रातीक शब्दाच्या सेवाधोर्मांत आमकां आयकूंक मेळटा तो देवाच्या उतरान आटापलोलो सोडवणेचो गूढ नियाळूंक आमची काळजां मोनान आयती करुया. भोवमोगाच्या बाबा भयणीनो दोबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वीच्या काळार देवान आपले पोरचे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या कसो पाठयलो तें आमी ध्यानी मोनी नियाळुया आनी हे पास्कांचे समोरमणेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव सोपुर्णायेक पावूं म्हूण मागुया. पयलें वाचप 16 दिसांनी देव वाक्की प्रितूम रोसता आनी आपले रोसणेचो मुकूट कसो मनशाक रोचून सगलो संवसार मनशाच्या आदीन करता. ही रोसणेची खबर
पयलें वाचप वर्णिता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप. ओरोंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रोचलीं, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर कालोखान बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोपय मारतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें कालोखान तावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी कालोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे करूंक ताचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराळा खाली उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिसती पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिनसां मासाचीं बियां दितीं झाडां जालीं, आनी तशेंच जिनसां भासाचे बी आसलोले फळां दिते रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळ उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं, आनी त्यो दिवट्यो काल, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडाक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक, आनी नोखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक, दीस आनी रात चलोवंक, आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी भरूं आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं, आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले वरिश्ट राखोस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिनसांचे प्राणी, आनी अशेंच तरेतरेचे पाखट्यांचे प्राणी. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चोडात आनी वाडात, आनी समुद्राची उदकां बरोत, आनी पृथ्वीर सुकण्याची संख्या
वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेचीं रानवट जनावरां, आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचे रानवट जनवार, पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतले मासलेचेर, अंतरावेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीचे बी आसते झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतरावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी करचें तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे पोरी अंतराल आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलोल्यो सगल्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसाक सोंपयलें. सगळें काम सोंपयले उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब गावून जातलो. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. अनेकदा म्हणूया, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवंतांनी मोहिमेन बोललो, उजवाड प्रकाश फाकयलो. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. प्रितुम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायल्या. सासणाच्या सासणात ती तिरगोट केल्या. दोर्याचे आवरण तिका पांघरूंक दिल्या. उदका तेन्ना पर्वता वयर चडटाली.
जबाब तुझो श्वास सोड सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कर. Bola falkiani tu zori futosho kotai dongra modlian tio vavun yeta tanche degek molba veli soni aple gutir kota ruka chakana chirbo sun kilbilta. जबाब तुझो श्वास सोड सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कर. तुझ्या निवासात हांव दोंगराचेर पावस घालताय तुझ्या मोलबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवा पोशाक तू पाचवेतोन उत्पन्न कोताय आणि मनशा बुंतलो आपलो ग्रास काचे खातीर ताच्या गोरजांक तुझा नावाडयताय. जबाब तुझो श्वास सोड सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कर. हो पोले दोर्या कितलो लांबरून तातून फिरतात इश्पा बायली जिवानी. मोरले धाकटे प्राणी ओतम्या मोज्या सर्वेस पोरा ची स्तुती कर. जबाब तुझो श्वास सोड सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कर. सगळीं उबी रावुया, प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासणांच्या देवा, तुझ्या कोरन्याची मांडावळ सदांच अजापांची. औरंबाक तुवें संवसार रचलोय त्याहून अदीक उत्तम संवसार. काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो, कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सादयलोल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. दुसऱ्या वाचपान देव आब्रामा लागीं ताच्या एकल्याच पुताचो इजाकाचो योद भेटोवंक मागता. आब्राम हो योद भेटोवंक फाटीं सोरना. तपासणे मुखार देवाची कुशी करूंक आब्राम राजी जाता देखून देव ताका आनी ताचे सोस्तीक उपोट आशिर्वादांनी भरतलो म्हूण उतर दिता. हें वाचप ही घडणी आमचे मुखार दवरता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्रामाची परिक्षा करून म्हणलें, आब्राम आब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनीकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठोन आब्राहामान आपल्या गाडवाक तयार केल्लें आनी आपणा बाराबर दोगां सेवकां आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. योद्न भेटोवन जोडो
फोडलो आनी देवाक दाखयलोले सुवातेर वचून वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस तावन ती सुवात पळयली. तेन्ना अब्राहमान सेवकाक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशें मुखार वेता आनी थंय देवाक बसून तुमचेशी परतोतां. उपरांत योत्न भेटोवन जोडो जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बराबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्राहमाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पडे, उजो आनी जोडो तर आमचे कडेन आसात, पूण योत्न पेटोवन मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जाबाब दिलो, म्हजे पुता, योत्न पेटोवंक देव एक मेंढरो मेलोसोर कोत्तलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान दाखयलोले सुवातेर पावतोच अब्राहमान तूं एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोडो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताचे वेदीचेर चोडवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करून हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सवेस्पराच्या बोडव्यान स्वर्गार तावन उलो करून म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाकात आनी ताका कांयच वायट करूं नाकात, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेता म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका जिरकुटान शिरकोलोलीं. म्हणटोच अब्राहमान यावे इरे म्हणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सवेस्पराचे दुतान स्वर्गार तान अब्राहमाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर, तुवें अशें केलें आनी तुज्याच एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवन फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंतरावेल्या नोखेत्रां इतलीं आनी दर्याचे वेडे आसा ती रेंवे इतली तुजी संसोत हांव वाडयतलो. आनी तुजी संसोत दुस्मानाच्या दारवट्या आपल्या ताब्यान करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी सोस्ती वरवीं ह्या संवसारांतले राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब गावून जातलो. सोगल्या पोरसां कोळोया देवाची कौतिक विस्मिता. पोतून म्हणया, सोगल्या पोरसां कोळोया देवाची कौतिक विस्मिता. नोवें गीत रोचून गाया परमेश्वराक वाखाणा. शेकाचे प्रितुमे देवाक सोद गितां गाया. जाबा सोगल्या पोरसां कोळोया
जबाब सगल्या पोरसांक उडोवया देवाची कौतीक विस्तिता. सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. बो वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझीं भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुज्या बासावणेच्या भुरग्यांचो आंग सगळ्या संवसारार वाडयत आसाय. तुवें सोपूत घेवन उतर दिलाय ते प्रमाणे ह्या पास्कांच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा आब्रामांक सगळ्या पोरजांचो बापूय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाचे आपोवण्यांक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तिसऱ्या वाचपान इस्रायल पोजेक देव तांबड्या दोर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना व्हरता आनी इजिप्तकाराच्या गुलामपणांतली आपले पोरजेक सुटका दिता. ही आदल्या कोरांतली भोव म्हत्वाची गोडणी आयच्या तिसऱ्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्पोरान मोइजेसाक म्हटलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुतादवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बडी उबार, दोरयार तुजो हात पातळाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजय नासतना दोरयांतल्यान पोलतोडीक वेतल्यो. हांव म्हज्या वाटेन इजिप्तकाराची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लस्कराचेर जोयत व्हरूंक आनी ताचे रोन गाड्याचे आनी घोडसवाराचे निसंटोन करूंक हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रोन गाड्याचेर आनी झुजाऱ्याचेर हांवें जोयत व्हरतोच हांव खरेंच सोरेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायलाच्या लस्करा फुडें चलतालो तो सोरेस्पोराचो दूत ताच्या फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो कांबो फुड्यान आसलो तो तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकाराचे आनी इस्रायलाचे फौजे मोदें रावलो. काडूक जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मांडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दोरयार पातळायलो आनी सोरेस्पोरान रातभर उदेंतीक तावन एक खडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वयल्यान दोर्यांत भितर सरली आनी उदकाची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारोवाचे सगळे घोडे, ताचे रोनगाडे आनी ताचे घोडसवार तांच्या फाटल्यान दोर्यान भितर सरले. फात्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन सोरेस्पोरान इजिप्तकाराचे फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्फोट केली. तांचे रोनगड्याची चाकां चलोना जाली. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जाताले. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुडल्या आमी पडून वचुया. सोरेस्पोरान इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सोरेस्पोरान मोइजेसाक म्हटलें,
तुजो हात दोरयार पातळाय आनी इजिप्तकाराचे तांच्या रोनगड्याचे आनी तांचे गोट सवाराचे उदकां शेवटून पडून दी. मोजेसान आपलो हात दोरयार उबारून पातळायलो आनी फाटे फुट्टाना दोरयार आपले सदांच्या जाग्यार परतलो. पूण वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सोरेस्पोरान तांकां दोरया मदेंच बोणगून उडयले. उदका नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दोरयांत भितर सरले. फारोवाच्या रोनगाड्यांक गोड सवारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पुर्यान वाटवलो ना. पूण इस्रायलाचो पूत धुवो पांय भिजून आसतना दोरयांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकां रावली उबी. त्या दिसा सोरेस्पोरान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोरयाचे देगेर इजिप्तकाराची मोडी पडयली. हे परी इस्रायलान इजिप्तकाराचेर आनी सोरेस्पोरान केल्ले व्हडले कर्तूब देखले आनी पोरचेन सोरेस्पोराचे बे दवरले आनी तांचे सेवका मोइजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते समूय मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी हें गायोन गायले. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. जबाबाप गीत घेवया. 828 पेज नंबर 14. 828 पेज नंबर 14. सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सर्वेस्पराच्या माना नवे गीत रोचून गाया. आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या. सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. उद्वेगार पोलीस पावल्या पाठवली आमकां सोडवून. सगल्या पोरजांक दाखयली पदवी आपल्या मोगाची. सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आतली विजमितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरचेक पिडापीड दितल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तुराके प्रितमीच्या सगल्या मनशांक भावार्थान आब्रामाचीं भुरगीं जावंक आनी विसलोले पोरजेचे व्हडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. चवथ्या वाचपान सोरेस्पराचो करार कितलो गोट आनी ताचें उतर कितलें पोदेदार ते इजायस प्रवादी ह्या वाचपान सांगता.
इजायास प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी ताण लागलेले न्हू उदकाशी येयात, दुडू नान ती पोरयान येयात, दुडू नासतना विंगतें घेयात आनी खायात, येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विंगतें घेयात. जेवण न्हय तें वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात तें वस्तूचेर तुमी जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतले. दाविदान केल्लें मोगान आनी विस्वाशी भासावणेन परमणें हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार करतलो. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करूंक दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखना ती तुजेशी धांवून येतली. जो तुका मोहिमेवन कोत्तलो त्या सर्वेस्पराक तुज्या देवाक लागून इस्रायलान पवित्र म्हूण वंदिता, तुका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्परा मेळटा तेन्ना ताका सोद, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशांक आपली वाट सोडची आनी वायट मनशांक आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया कोत्तलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजें चिंतनां तुमचीं चिंतनां न्हय आनी म्हजे वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें मोलोप पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हजे वाटो तुमचे वाटे परस आनी म्हजे चिंतनां तुमच्या चिंतना परस उंच. जशें पावस आनी बरफ मळबातान पडटा आनी बेश्टी परतून चडनात, बगर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवन जमीन शिंपतात आनी सुफल कोत्तात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी कशी पाळटा आनी हांवें करून फरमायलां तें शांतीक पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाबाप आमी गीत घेवया. L5 पेज नंबर 146. L5 पेज नंबर 146. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखलें. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखलें. जांकां हें उदक व्हांवून पावताले तांकां देवाचें तारण मेळटालें. जांकां हें उदक व्हांवून पावताले तांकां तारण मेळटालें. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखलें. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखलें. सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा, तूं एकलोच संवसाराचो भरवसो. हे पास्क परबेच्या सुमयार आमी समरमतांव ते गूट तुज्या प्रवाद्यां वरवीं तुवें परगट केले.
तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच सुगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना. देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तूच ते ओत्रेक बागूय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पांचव्या वाचपांत पातोक करून सौरेस्प्राचें पवित्र नांव ताचे पोरजेन बोश्टायलें. त्या नांवाची पवित्राय फांकयतलो म्हूण सौरेस्पो देव एझेकिया प्रवद्या वरवीं सांगता. देव मनशाक शुद्ध निर्मोल करून एक नवें काळीज आनी नवो आत्मो दिवन मनशाच्या ह्या जिवितांत एक नवो आवेसोर सुरू करूंक सोदता. A reading from the book of Ezekiel. The word of the Lord came to me, Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their ways and their doings. Their conduct before me was like the uncleanness of a woman in her impurity. So I poured out my wrath upon them for the blood which they had shed in the land, for the idols with which they defiled it. I scattered them among the nations, and they were dispersed through the countries. In accordance with their conduct and their deeds, I judged them. But when they came to the nations, wherever they came, they profaned my holy name. In that men said of them, These are the people of the Lord, and yet they had to go out of his land. But I had concern for my holy name, which the house of Israel caused to be profaned among the nations to which they came. Therefore, say to the house of Israel, Thus says the Lord God, It is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, says the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes. For I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you. A new heart I will give you, and a new spirit I will put within you. And I will take out of your flesh the heart of stone, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to observe my ordinances. You shall dwell in the land which I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Word of the Lord. Thanks be to God. Let us take the hymn as the प्रार्थुया. सर्व बळिश्ट देवा, तुजे आखे पवित्र सभेचेर दयेन दिश्ट घाल. सगल्या मनशा कुळाच्या सोडवणेचें काम समाधानांत चलूं दी. पडटात तांकां तूं उबारताय, पोरनें जालां तें तूं नवें करताय. आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रचनेच्या ओरंबा आनी शेवटा वरवीं सगलो संवसार तूं परतून सपूर्णायेक पावयताय. हें निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आमी आनी बगूंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. शब्दाच्या सेवा धर्मांतली आदल्या कोरांतलीं वाचपां सोंपोवन नव्या कोरांत आमी भितर सरता. देवान जेजूक मरणांतलो पुनर्जिवंत करून उचारूंक नजो तसले मोहिमेन भरलो. ही कुशालकायेची घोडितां
मोहिमा देवाक ह्या गितांतल्यान समोर उमुया. आणि शांती त्याच्या इष्टात संसारी. महिमा देवा उचोकी महिमा देवा स्वारेस्पोरा देवा सोजीच्या राया. महिमा देवा उचोकी महिमा देवा सुपोलेला देवा बापा देवा बापा. देवा उचोकी महिमा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिमास्ता तुझ्या तो वैभवा पासून. आम्ही तुका मागता. सुया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या संसाराचे पाप काटाय आमची काबूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती. महिमा देवा उचोकी महिमा देवा देवा बापाचे महिमा देवा उचोकी महिमा देवा. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र. महिमा देवा उचोकी महिमा देवा एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. उचोकी महिमा देवा. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोरपदवेदार बापा, मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. चीट. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी पातकाक मेल्या आनी जेजू बरोबर नव्या जिविताक जिवन जाल्या. आतां मोदनाक जेजूचेर कसलीच पदवी ना. हें सोत सांत पावलो हे चिटींत कळीत करता. बागीवोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. मुणगे ताच्या मरणान आमकां बुडयल्यात. हें तुमी नकळत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या.
कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतल्यान नव्यान जिवंत केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवनपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्यांव. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकांच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोन्ने सैम कुर्सार मारलां. हें आमी बरें समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्यांव म्हूण आमी सोत मानतांव. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जाला म्हणटच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एक पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमी विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोवे देवाक खात्रीनूच जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या तूं उजवाड या संवसाराचो स्वताची वाट रावून गो. म्हाका आमकां कुरपा उदक कोण पाळटा उजवाडान तुज्या सोदांच चलता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोनवार सरल्या उपरांत सातोळ्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मारिया मागदलेन आनी दुसरी मारिया फोंडाक भेट करूंक गेल्यो आनी अवचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली. सर्वेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातर दुखळून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलावण्या भाशेन आनी ताचे आंगळे हिमापोरी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या वस्तोऱ्यांक म्हणलें, तुमी भियेवची गरज ना. खुर्सार खिडायल्ल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणे तो पुनर्जिवन जालो. ताका दवरलेलो ती स्वात येवन पळयात आनी वेगीं वचून ताच्या शिसांक अशें सांगात, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आनी आतां तुमचे फुडें गालिलियाक वेता. थंय तुमी ताका पळयतल्यात. हांवें तुमकां सांगचें आसलें तें हेंच. त्यो वस्तोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हडा खुशालकायेन वोगोत मोडी नासतना समाधी सरशिल्ल्यो कोड सरून धावी धावी ताच्या शिसांक कळीत करूंक गेल्यो. आनी अवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय धरले.
तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात, वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देखतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. We are Easter people and Alleluia is a song. आमी पास्कांची मनशां आनी Alleluia आमचें गीत. आनी ह्या पासत आयज आमी एकामेकाक मेळून आमच्याच घोराब्यान, भायर कोणाक मेळूंक मेळना आयज आमकां. जेन्ना आमच्या घोराब्यान एकामेकाक मेळटा तेन्ना Alleluia Alleluia हें गीत आमी गायत रावपाचें. खुशालकायेचें गीत तें, जोईताचें गीत. आनी हें जोईत कसलें? जेजूचें जोईत. जेजून जें कोश्टांचेर, मोर्नाचेर आनी पातकाचेर जोईत वेलां तें. खुर्साच्या मोरणा वरवीं पुनर्जीवन जावन जें जोईत जेजून मेळयलां तें जोईत. आनी ह्या जोईतान भाव भयणीनो आमकां जोण एकल्याक भाग आसा. भोव करून जीं कोण आमी पवित्र स्नान घेतल्यान आनी जेजूचो पाटलाव करतात आनी ताच्या भासावण्याचेर आमी धरून चलता, विस्वास धरता, तांकां ह्या जैतान वांटो आसा. देखून आयज खुशाल जावपाचें. जरूय लॉकडावन आसा, आमी आजून पासून घडये बंद आसतलीं. जेन्ना हें पुनर्जीवन जाल्लें, पुनर्जीवनपण जेजूचें जाल्लें, तेन्ना सगळें बंदूच आसलें. हो फोंड जो बंद आसलेलो तो देवदूतान देवून दुकडून उक्तो केलो. मारी मागदालेन आनी दुसरी मारी जी फोंड पळोवपाक येयल्ली, हो फोंडाशी जेजूक भेट दिवंक आयलोली, तो मरून भितर फोंडांत आसा आनी आपूण भायर रावन इल्लीशी दूख करतली म्हूण आयिल्ली, ती खुशाल जावन गेली. म्हणटूच एक आख्खें ट्रान्सफॉर्मेशन जशें आयच्या चिटींत आमी आयकलां. हे चिटींत खेरीत भाशेन आमकां उगडास केला भाग्यून पावलून रोमकारांक चीट बरोवन जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला म्हणटूच तो आनीक मरो ना. आनी हो जेजू जिवन जो जाला तो आमचें जिवीत आख्खेंच बदलूंक, आमकां नवें जिवीत दिवंक बापान ताका पुनर्जीवन केलां. म्हणटूच हें पुनर्जीवनपण फुक्याक न्हय. भाव भयणीनो, आयज संवसाराचेर आख्खेंच मरण आयिल्लें आसा. मरणाचो काळूक पडलेलो आसा आनी ह्या मरणाच्या काळुकान आमी आख्खे आमचे कोरेजमाचो काळ सारलो. आमी देवा मुखार रडल्या, देवा लागीं काकलूत मागल्या, आजून कांयच जायनाशें दिसता, कांयच बदल नाशें दिसता. आनिकूय निराशा येता. कितलो तेंप म्हूण भितर बसून रावपाचें, जायना आनी सोंसूंक. तो वायरस जाल्यार वायरस लागूं भायर या अशें जाल्लें आसा जायत्या जाणांक. पूण मरणाचेर, वायटाचेर आनी पातकाचेर आमी जैत व्हरतले जाल्यार भावा भयणीनो, आमकां जेजू सोवें ही थिरायेची गरज. वी नीड एंड्युरन्स. आनी हे एंड्युरन्स, ही थिराय सांबाळून आमी जैत व्हरतल्या आनी आमी जैतिवन जातल्या. आनी हें जैत आमचें कित्याचेर दल्ललें आसा? जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर. आयज जेन्ना सगळेंच लॉकडावन आसा, घडी तो वायरस पासून समजलो आसतलो हे पावटीक इस्टर जावचो ना, हे पावटीक पास्कांची समोरमणी जावची ना, कित्याक सगळें बंद आसा. ना, कोणाच्यानूच इस्टर बंद करूंक जायना, पास्क जेजूचें बंद करूंक जायना. मेल्ल्यांतलो जिवन जावपाचो जेजू कोणाच्यानूच आडावपाक जायना. साद्या उतरांनी ह्या सगळ्या वायटांचेर जैत मेळोवपाक जेजू कोणाच्यान आडावपाक जायना. आनी ह्या जैतान जरी तर आमकां वांटो जाय जाल्यार आमी जेजू सारकीं थीर रावपाक गरज. तर ह्या सगळ्या मरणाच्या काळोखांतली दुबाविरेत आमी भायर पावतलींच. घडये अशें म्हणूं येता, आयची परिस्थिती जे भाशेन जाल्या, कितलीं जाणां आमी उरतलीं आनी कितलीं जाणां आमी मरतलीं खबर ना. पूण जो कोण थिराय सांबाळटा, जो कोण काळजी घेता, सगळीं प्रिकॉशन्स जीं दिल्लीं आसात, तो हातूंतलो उतरतलोच. आनी जेन्ना आमी ह्या वायटांतलीं, ह्या काळोखांतलीं उतरता आनीक नव्या जिविताक आमी भायर सरता, पुनर्जीवनपणान आमी भाग घेता, आमचो इस्टर मनयता, तेन्ना कसलीं?
सोल परतून आदीं आसलो तेच भाशेन हांव जातलो, वो आदीं आसली आमी तेच भाशेन परतून जें कितें पयलीं करतालें तें करूंक आमी रावता, जाल्यार ह्या जिविताक अर्थ ना. पूण हें जिवीत ह्या सगळ्या काळोखांतलें भायर सरोन आख्खेंच नवें जिवीत जाता तेन्ना ताका अर्थ आसा. आनी ह्या पासत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, इट वील बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अ न्यू सोसायटी. जेन्ना हातूंतली आमी भायर सरतल्यो तेन्ना सगळें नवें. म्हणटच आदल्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो सोडून दिवपाक आतांचतान प्रयत्न करुया, तयार जावया ह्या नव्या दिसाक. हें नवेंपण घेवंक जेन्ना आमी तयार आसा तेन्ना वायरस आपुणूच वेतलो. जेन्ना आमी नवेंपण घेवंक आनीक नवेपणान एकामेका बराबर जिवंक तयार आसा तेन्ना ही पातकाची आनी काळोखाची आख्खी गोत जी आसा ती बदलतली. तर आमच्या मनान आमच्या काळजान ती बदलुया. आमच्या घोराब्यान आमी जेन्ना जियेता तेन्ना हो भरवसो एकामेकाक दिवया. एकामेकाचें जिवीत आनिकूय जोड करची न्हू, एकामेकाक आनिकूय भिवची न्हू, पूण खेरीत भाशेन हो भरवसो दिता आसतना जी काळजी आमी घेवपाक जाय, ज्यो वस्तू आमकां सांगलेल्यो आसात, लॉकडावन, बरें लॉकडावन, सोशल डिस्टन्सींग, एकामेकाक आमी बोगलेक रावप ना. आमकां खबर ना कोणाक जाल्ली आसा ती, देखून आमी पयसूच रावता. सोशल डिस्टन्सींग, आमचें हायजीन, आमचे हात धुवप परतून साबावान बरे भाशेन धुवप, वा आमी भायर गेल्या जाल्यार सगळी नितळसाण सांबाळप. आनी हें सगळें करता आसतना भोव करून गरजेचें म्हजेंच चिंतूंक न्हय, पूण म्हाका जरी तर परवा ना जाल्यार पासून दुसऱ्याचें चिंतूंक. कित्याक जरी तर म्हाका जायत जाल्यार रोखडेंच दुसऱ्याकूय जावपाक शकता, म्हज्या घोराब्यांतल्या दुसऱ्या वांगड्यांक जावंक शकता. तर दुसऱ्या पासत हांव सुरक्षीत रावतलो. आनी हे भाशेन हें पुनर्जीवनपण जियेतलो. आनी हें सगळें आमी पुनर्जीवनपणान भागी जावन जियेल्या उपरांत आमी हें गीत नव्यान गायतल्या. हालेलुया हालेलुया, जेजू जिवन जाला. तर हीच बरी खबर आमी एकामेकाक दिवया आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे आमी गोवाय जावया. तिसरो भाग, पवित्र स्नानाचो सेवा धोर. आयच्या सेवा धर्माचो तिसरो भाग आतां सुरू जाता. पवित्र स्नानाचो सेवा धोर. पवित्र स्नानाचो हो बावतिजमाचो संस्कार जावन आसा धारवंटो सगळ्या संवसाराक. ह्या पवित्र स्नानाच्या संस्कारांतल्यान आमकां जेजूच्या पासकांच्या गुटांत वांटो मेळटा. पवित्र स्नाना दिसा आमी जेजू बरोबर मेळ्ळ्या आनी ताच्या बरोबर पुनर्जीवनपण जाल्या. ह्या भागांत वांटो घेतना आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करुया. आमकां मेळ्ळल्या देव जिविताच्या नव्या जिविताच्या देण्याचें मोत वळखुया आनी पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो जेवूंक करपा मागुया. ही परिस्थिती गंभीर परिस्थितीन जातून आमी आसा तेंच मनान दवरून आयज उदकाचेर आशिर्वाद ना, आयज आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालची रीत करिना, पूण आमकां गरज आसा तेन्ना आमी त्या उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या. पूण पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो आमी सगळीं करता. तर आमच्यो वाती आमी ह्या वेळार पेटोवया. परतून ज्यो वाती तुमी पेटयल्ल्यो सुरवातेक ह्या वेळार वाती पेटोवन तुमच्या हातान दवरच्यो आनीक तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो नव्यान करच्यो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताचे सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकिपिली. ते पासत प्राचीत काळाची दडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो
आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सैतानाक तुमी पाट करतात वोय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या कामांक तुमी पाट करतात वोय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाट करतात. वोय हांव पाठ करता. सर पदवीदार देवा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. वोय हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरितावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. वोय हांव सत मानता. बापा आनी पुतातावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात. वोय हांव सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. वोय हांव सत मानता. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें भोगसणें आमकां दिला तो सर पदवीदार देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आम्हा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो आमी पाळल्यात. पुनर्जिवनपणान आमी वांटो घेतला. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केला. आतां आमची थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां सगल्यांक बापाचे कृपेन भर म्हूण मागुया. हांवें तुमकां दिल्ल्या त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तुमकां शिकयात. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची शिकवण पोरजेक दितना आपल्या जिवितान पयलीं तें पाळूंक आनी हे तरेन पुनर्जिवन जेजूच्या आज्ञाक पाळो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. शांती तुमकां. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलून नीत शांती भलेपण समाजांत हाडूंक वावरूंक आनी अशें दुसऱ्या धर्मांच्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते शांतीचे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. पोलें नासतना भावाट दोत्तात ती खरेंच सुभागी. आमच्या जिवितान कोश्ट दूख पिडा रोग वादळ मोळां उप्रासतात तेन्ना भोव करून आयच्या काळार कोविड-19 पिडेक लागून दुबाव भितर सरता. जेजून सांडल्यान कशीं दिसतात असल्या वेळार पुनर्जिवीत जेजूचे आमचो भावाट थीर गोट दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. जाणो जायात सदांच सदां वय काला युगाचे सोपडणे पोरी हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू पुनर्जिवन जाला
आनी तो आमच्या सांगाता आसा. हे पुनर्जीवन जेजूच्या आस्वासन सदांच मनान दवरून ताच्या आसने दर घडयेक आमी अनुभवूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणी ऐकून घे बापा. तुम्ही ह्या घडण्यांची साक्षी दिवंक जाय. बावतिजमा वरवीं दर एका क्रिस्ती भाव भयणाक पुनर्जीवन जेजूक साक्षी दिवंक जबाबदारी आसा. वय आमी आसा भावार्था करता थंय आमी जेजू साक्षी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी ऐकून घे बापा. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू मुखार दवरुया. स्वर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी जी आमी उचारूंक ना ती आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्या वायटा विघ्नांतली निवार आनी तुजी सुरक्षा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. आयचे दोबाजीक रातीच्या चवथ्या आनी निमाण्या भागांत आमी भितर सरता. तो म्हणल्यार दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. जेजूच्या पासकांचो गूट दर मिसाचे बेटेन आमी समोर रमता. तो जेजूच्या पासकांच्या गुटांत एकूच फामील कोशी संतोशाच्या आनी दिनवासनेच्या उमाड्यांनी भरून ह्या भागांत वांटो घेवया. बेटोने वेडार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24 पेज नंबर 38. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोहिपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें.
तर तुज्या दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. स्वर्गांनी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उजर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उजर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गूट परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुजी दया मागतल्या आनी तुज्या पुनर्जीवनपणान वांटो घेतल्या सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तो हांगा ना, तो पुनर्जीवन जाला आनी ह्या पासत सगल्यांक आमकां खुशालकायेची खबर. हेच खुशालकायेन भरोन पुनर्जीवनपणाचे आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुझे आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराची पापकातुली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराची पापकातुली देवाची शिली संसाराची पापकातुली आमकां शांती
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां. तुजो मोग करतां. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक दिवंक आत्म्याक दिवंक आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शोकना म्हणटोच म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Otmia moja gayon Kushanka la sol Moje vido dieta Mozo Deus e bom Jesus Otmia moja gayon Kushanka la sol Moje vido dieta Mozo Deus e bom Jesus Porque lo mozo otmo Virun mielo giu mozo Hai lo Gesù Dio taru Amun mozo pranzalo Otmiamo jagayon ku Kushanka lasso Moje mito dieta Mozo Deus e bom Jesus Otmiamo jagayon ku Kushanka lasso Moje mito dieta Mozo Deus e bom Jesus Daniele moje kali Shitolut kagrautale Suke muiche polopa Kali sale da dushi Otmiamo jagayon ku Kushanka lasso Moje mito dieta Mozo Deus e bom Jesus Otmiamo jagayon ku Kushanka lasso Moje mito dieta Mozo Deus e bom Jesus क्रिस्ताचो आमच्या पास्का मेंढऱ्याचो होम जालो देखून खऱ्या मनाचो आनी स्वताचो फूग नासलेलो उंडो घेवन ही परब पाडुया सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं
तुवें आमकां दादोशी केलें. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हो कुशालकायेचो दीस जेजूच्या पास्कांचो हांव दितां हॅपी इस्टर. आनी सगल्यांक आमकां आमच्या घरांत हो आनंद भोगूं करून आयज आमी ही पास्कांची कुशालकाय एकामेकाक दिवंक वावरुया. आयचो दीस आमच्या बिस्प साहेबान आमकां संदेश पाठयला. आमच्या बिस्प साहेबाच्या नांवानूय सगल्या आमच्या फिरगोजकारांक हांव ही परबी पाठयतां. आनी आयज आमच्या बिस्प साहेबा बरोबर तशेंच आमच्या भारताच्या सगल्या बिस्पां बरोबर आनी सगल्या लोकां बरोबर आमी 12 वाजता मागणें करतले. खेरीत मागणें आख्खो देश आमचो भारत देश एक बरोबर मागतलो. तर सगळीं आमी 12 वाजता आयज CCR टीव्हीचेर आमच्या बिस्प साहेबाचें मागणें रिली जातलें. तर तुमी तें CCR टीव्हीचेर पळोवं येता आनी मागण्यांक तुमी जॉयन जावं येता. आमचे फिरगोजेन आमी जाता ते भाशेन हे CCR टीव्हीचेर येता तें मागणें रिले करपाक वावुरतले हांव. पूण तें रिले जायना जाल्यार पासून आमी 12 वाजता सगळीं आमच्या गवळ्या बरोबर हें मागणें देवाक उबारूंक मुखार सरुया आनीक आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो जय जयकार करुया. फाल्यां सकाळीं 8 वाजता कोंकणींतल्यान मीस जातलें, लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तशेंच सांजेर 6 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस जातलें. तर ह्या मिसान कोणूय वांटो घेवंक सोदता जाल्यार तुमी ह्या मिसान वांटो घेवचो. आतां कोरेजमाचो काळ काबार जालो, आजून पासून लॉकडावन आसा. ह्या पासत कोणेंच भायर सरचें न्हू. इस्टर मनोवपाक कोणेंच आपल्या घरांतलीं भायर सरचें न्हू. तुमच्याच घरान रावन जण एकल्यान बरोसो इस्टर मनोवचो. खुशाल जायात सगळीं एकामेका बरोबर आनी ही परबी एकामेकाक फोनाचेर आनी मॅसेजींचेर पावयात. जेजू पुनर्जीवन जाला जाल्यार हो भरवोसो सगल्यांक दियात. नॅगेटीव नाका आयज कांयच. आनी नॅगेटीव मॅसेजीस पासून तुमकां येयत जाल्यार त्यो डिलीट करात आनी कोणाक धाडनाकात. फकत पॉझिटीव जें कितें आसा तें आयज ह्या पास्कांच्या दिसाक आमी सगल्यांक पाठोवया. लॉकडावन आसो पासून आमचे फिरगोजेन दर सकाळीं 7 वाजता मीस जाता तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तुमच्यान त्या मिसान तुमकां खुशी जाल्यार भाग घेवं येता. तशेंच सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराक बजवण दर दिसाक जातली, ती लायव्ह स्ट्रीम जातली. तातूंतय तुमच्यान भाग घेवं येता. आतां अखेरीत आशिर्वाद आमी घेवया. दर एका आशिर्वादा फाटल्यान आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाचीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगल्या पातकांतलीं तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोशभरीत काळजांनी ताच्या पुनर्जीवनपण तुमी समरमतात. उतरां वर्त्या आनंदान सासणाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय. शेवटाक आमी गीत घेवया. K6 पेज नंबर 141. K6 पेज नंबर 141. Ponadlo dziwo zalo zuizu, ponadlo Jezus zalo zuizu, ponadlo dziwo zalo zuizu.
देवाच्या गोड